दिसांनी तुम्ही पळयला की आम्ही सिवरेज कनेक्टिविटी वास्को भितर सुदारपाचो प्रयत्न करतात। आम्ही स्टार्ट केले तावडो उरुले बेलाबाय ते पंपिंग स्टेशनार घालून जंय सिवरेज लायन नाशिल्लीच थंय आतां नवी टोटल लायन आमी ले करतात आनी अशें करून पयर आमी 2 सुलभ शौचालय आमी इनॉग्रेट केले। मागीर एक अशीच लायन सिवर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करपा खातीर बाजारांत केली। मागीर पयर म्हाका दिसता बायणां आमी गोमतेश्वर देवळा कडेन सासमळ्या थंय केली। अशें करून पुराय वास्को भितर सिवर कनेक्टिविटी बरी जावची, कित्याक जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें तशें आमचे जे पयलींचे घाल्ले सिवर पायपलायन्स आसा ते खूब धाकट्यो आसा, तातूंत भितर चड हें जातकूच ते चोकअप जाता, ओवरफ्लो जाता, लोकांक ताजो त्रास जाता। सो सगळ्या कडेन आमी सिवर कनेक्टिविटी वाडोवपा खातीर पंप्स आमी म्हणजे पायप्स व्हडले करपाचें हें केलां। हांगा जें काम आसा जें हांगच्यान एरिस्टोक्रेट बिल्डींग पर्यंत जातलें ताजो टोटल कॉस्ट अरावंड ₹1.25 कोटी आसा आनी अशें करून हाजेय फुडें आनी 3 कामां फुडें येतात। सो अशें करून टोटल कनेक्टिविटी बरी जावची, जे ओल्ड पायपलायन्स आसा त्यो रिप्लेस जावन नव्यो जावच्यो, तेन्ना जाल्यार परते परते येतले। तशेंच सगळीं पंपिंग स्टेशनां अपग्रेड करप होय प्रपोजल रोखडोच क्लियर जातलो आनी अशें करून वास्को भितर सिवर कनेक्टिविटी बरी जावची हाज्या खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा। ही जी हें आसा म्हणजे रस्तो फोडलो आसतना ट्रेंचलेस टेक्नॉलॉजी आसा, आतां जशें नवी नवी टेक्नॉलॉजी आसा ताजो वापर आज आमी हांगा करतात आनी रस्तो डिस्टर्ब जायनासतना थोड्या पार्ट्सांनी 30 मिटराचेर 60 मिटराचेर जावपाचें हें आसा। सो अशें करून टोटली आमी वास्कोक एक सिवर कनेक्टिविटी बरें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। अंडरपास रोड चालू आसा तो कितले दिसांनी कंप्लीट जातलो आनी हेका लागून तुमी प्रोजेक्शन कितें केलां आतां सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तो अंडरपास जेन्ना आतां परवासून काम स्टार्ट जातलें म्हणजे सोमाराकसून ताचें काम सुरवात जातली आनी तेन्ना एक 3-4 दीस शिफ्टिंग जातलें आनी 5 दीस म्हणजे 20 ते 25 तारीख तो रस्तो आमी बंद करतले, कित्याक तो ब्रिज भितर अंडरपास भितर घालपाक बी जाय, थंय कोणाक लोकांक हानी जावची न्ही म्हणून 5 दिसां खातीर बंद करतले। ताच्या मागीर रस्त्याचें काम बी चालू आसतलें पूण लोकांक ताजें हें जावपाना।